कप हे दिल्लीन जावपाचें आसा 17 to 19 13 to 19 जानेवारी 2025. तेज्या खातीर सगळ्यांक हेच्या बद्दल कळचें म्हणून ही अवेरनेस ड्रायव्ह आमी हांगा ऑल गोवा खोखो असोसिएशनान केल्ली आसा. हे आमचे प्रेसिडेंट ऑल गोवा KFIचे प्रेसिडेंट सुधांशू मित्तल जी तशेंच त्यागी जी यांनी इनिशिएटीव घेवन हे खोखो केल्ले वर्ल्ड कप केल्ले आसा. तेज्या खातीर हांव तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता आनी आमच्या परीन आमी बेस्ट दिता की ही अवेरनेस ड्रायव्ह करपा खातीर. पहिल्या खेपेर आमी फुलाचो पुष्पगुच्छ घेवन वेलकम करूया. पयलीं आमी आमच्या चीफ गेस्टाक MLA ऑफ मडगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी दिगंबर कामत हांकां वेलकम करता. हेच्या नंतर नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आमदार बाबुल्लास तुयेकार हांकांय आमी येवकार दिता. तशेंच मडगांवचे एक एमिनंट बिझनेसमॅन तशें आज आमच्या ह्या प्रोग्रामाचे स्नॅक स्पॉन्सरर चिराग दत्ता नाईक हांकांय हांव येवकार दिता. आनीक तुमकां हांव एक गुड न्यूज सांगपाक सोदता. वर्ल्ड कप खोखो जे जावपाचें आसा तेका इंटरनॅशनल टेक्निकल ऑफिशियल म्हणून आमच्या गोंयचे लिमा लुईस सर हांची निवड जाल्ली आसा. तेज्या बद्दल तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता. आमच्या गोवा खोखो खातीर ही एक व्हडली गजाल. तुमी सगळ्यांनी ताळ्याचो गडगडाट करून सराक कॉंग्रेच्युलेशन करचें. तशेंच हांव मागता की आमचे गेस्ट दिगंबर बाब कामत यांनी आमच्या सराक पुष्पगुच्छ दिवन तेंचे कॉंग्रेच्युलेशन करचें. फंक्शन फुडें व्हरता आसतना ह्या इव्हेंटाचे तुमकां एक ब्रीफ दिवपा खातीर आनी प्रेसिडेंटाचे स्पीच दिवपा खातीर हांव आपयता ऑल गोवा खोखो असोसिएशनाचे प्रेसिडेंट सुनील नाईक सर हांकां. तुमी ताळी मारून तांकां येवकार दिवचो. Good morning, everyone. Good morning, everyone. आज आमकां खोखो खातीर खुशीचो दीस आसा. भारत देशान पयले फावट खोखोचे वर्ल्ड कप जाता. ती खुशी मनोवपा खातीर आज आमी तुमकां आमचे बरोबर घेवन हाजो एक आनंदोत्सव जी यात्रा आसतली आमची ल्हानशी मडगांव ती आतां जावपाची आसा. त्या खातीर तुमी हांगा महिला नूतन पॉप्युलर इंग्लीश हायस्कूल आनी आदर्श हायस्कुलाची जी हांगा भुरगीं आयिल्ली आसा माणकुली भुरगीं आयिल्ली आसा तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. तुमी ह्या रॅलीन वर्ल्ड कपाच्या रॅलीन सहभागी जाता ही तुमकां एक अभिमानाची एक गोश्ट जावन आसा. तुमचे सगळ्यांचें अभिनंदन. हे खोखोचे वर्ल्ड कप येता त्या 13 जानेवारी ते 19 जानेवारी नवी दिल्ली येथे जाता. ह्या वर्ल्ड कपा खातीर 25 देशांतले दादल्यांचे आनी बायलांचे संघ सहभागी जाता. हो आमकां एक भारत देशा खातीर आमच्या खोखो फेडरेशन ऑफ इंडिया खातीर हो एक आमकां अभिमानाची गोश्ट जावन आसा. आनी तुमी तांकां हांगा येवन उपस्थित येवन रावून सगळ्यांनी हजेरी लायली त्या खातीर तुमचे हांव आभार व्यक्त करता. तशेंच आजच्या कार्यक्रमाक ह्या आनंदोत्सव यात्रे खातीर आमी उलो मारिल्ले आयचे आमचे प्रमुख पावणे मडगांवचे आमदार आनी गोंय राज्याचे माजी मुख्यमंत्री श्री दिगंबर कामत हांगा उपस्थित रावले. ही आमकां खुशीची गोश्ट आसा. त्याच बरोबर नावेलीचे आमदार बाबुल्लास तुयेकार तशेंच मडगांवचे एक नामनेचे तरुण उद्योजक चिराग नाईक तशेंच म्हणजे
ऑल गोवा खो खो असोसिएशनचे वांगडी हांगा सगळे हांगा आवर्जून उपस्थित रावले. त्या खातीर हांव तांचोय बीन उपकारी आसा, ऋणी आसा. आनी आमकां असोसिएशनाक आमकां एक पदाचें मान मेळ्ळें म्हणटा तें आमचो चेअरमॅन लिमा लुईस सर हाका इंटरनॅशनल ITO म्हणून जी मान्यता मेळ्ळी आनी तो आतां ते आमकां गोंय राज्याच्या वतींतल्यान तो रिप्रेझेंट करतलो. हाचींतलो आमकां भोवमानाची गोश्ट व्हडली गोश्ट आनी खंयच ना. आतां तुमी आतां 13 जानेवारी ते 19 जानेवारी जो पळय खो खोचो हें जातलो तेन्ना हो सगळे स्पोर्ट्स चॅनलाचेर प्रसारीत जातलो. तेन्ना हो तुमी मुद्दाम आवर्जून पळोवचो. खो खो पळयता आसतना अभ्यासा कडेन दुर्लक्ष करची न्ही. अभ्यास करून नंतर खो खोचो वेळ आसतलो तेन्ना खो खो खेळ हो मुद्दाम जाणून घेयात, पळयात मुद्दाम. आनी तुमच्या शाळेन तुमचो जो पळय PE टीचर आसतलो तांकां सांगात की आमकांय बीन खो खो खेळपाचें आसा, आमकांय बीन खो खो शिकपाचें आसा. तुमचे कडल्यान जर आमकां जर निमंत्रण जर आयलें जाल्यार आमी ऑल गोवा खो खो असोसिएशन तुमच्या शाळेन आमी आमचे प्रशिक्षक धाडून तुमकां तयार करतले. म्हाका ह्या संदर्भान उलोवपाक मेळ्ळें, संदी मेळ्ळी, त्या खातीर तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हजे 2 शब्द आपत्ती घेता. मातशी तुमची एनर्जी डावन जाल्लीशी दिसता. आनी एकदा स्लोगन घेवया. द वर्ल्ड गोज, द वर्ल्ड गोज, द वर्ल्ड गोज. हांव आतां नेक्स्ट मागता आमचे एमिनंट बिझनेसमॅन ऑफ मडगांव चिराग दत्ता नायक हेंचे कडेन की तुमकां 1-2 उतरां सांगून तुमचें मनोबल वाडोवचें. चड वेळ घेना. माचेर आशिल्ले मानेस्त, हांगा जमिल्ले हेर मानेस्त आनी ह्या सुवाळ्याचेर खरे मानेस्त, हांगा जमिल्ली माणकुली भुरगीं आनी खेळगडे, तुमकां सगळ्यांक नमस्कार आनी सुप्रभात. एकूच गोश्ट सांगता, खूबदां आमी सांगल्या पूण हें वातावरण पळोवन म्हाका अनेकदां सांगन दिसता. भुरग्यानो, एक चली भुरगो जावन नाजाल्यार एक चलो भुरगो जावन ताका जन्म दिता एक आवय बापूय, ताका वाडयतात आवय बापूय, पूण त्या भुरग्याक एक खेळगडो म्हणून जन्म दितात असले इव्हेंट. सो हांव ऑर्गनायझर्सांचे देव बरें करूं म्हणटा. कॉंग्रेच्युलेशन्स टू ऑल. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू चिराग बाब. नेक्स्ट हांव मागता नावेली मतदारसंघाचे आमदार बाब उल्हास पेकर यांचे कडेन 2 उतरां आमकां सांगची. ऑल गोवा खो खो असोसिएशनातर्फे आयोजित केल्ल्या ह्या आयच्या अवेअरनेस कार्यक्रमाक आमच्या मदीं आसा मडगांवचे आमदार आनी आदले गोंयचे मुख्यमंत्री बाब दिगंबर कामत, खो खो असोसिएशनाचे अध्यक्ष बाब सुनील नायक, तशेंच चिराग, बाकीचे सगळे खो खो असोसिएशनाचे पदाधिकारी. खूब बरें दिसता की आमच्या भारतान हे वर्ल्ड कप जाता आनी त्या खातीर आयज आमच्या गोंयांसून अवेअरनेस करपाक, जागृताय करपाक आनी लोकांक कळपाक ह्या खातीर आयज अवेअरनेस जाता. हांव खो खो असोसिएशनाचें अभिनंदन करता आनी हांगासल्या जमलेल्या सगळ्या माणकुल्या भुरग्यांचें अभिनंदन करता. तुमी बी मुखार आमचे गोंयचें नांव फुडें काडपा खातीर आमचे गोंयच्यान खुबशे भुरगे हे खो खो वर्ल्ड कप खेळपाक तुमी सुद्दां तयार जावपाक जाय आनी आतां पासून तुमी तयारी करून प्रॅक्टीस करपाक जाय. आनी एसोसिएशनान सांगल्या त्या प्रमाणे आमचे हो खो खो पयलींचो एक ल्हान टायम भुरगेपणाचो बरो खेळ, पूण आतां खंय तरी तो कमी जायत गेला. व तुमी परत तेजी उर्जा वाडोवपा खातीर प्रत्येक स्कुलांनी हो खो खो खेळ खेळपा खातीर तुमी तांकां प्रोत्साहन दिवपाक जाय इतलें मागता आनी देव बरें करूं. आमचे हांगा प्रेझेंट आशिल्ले आमचे चीफ गेस्ट गोंयचे आदले CM आनी मडगांवचे करंट MLA दिगंबर बाब कामत हेंचे कडेन मागता की हेंनी 2 उतरां दिवन तुमचें मनोबल वाडोवचें. भारत माता की. आम्ही सगळे आज आयल्यात हिंदुस्थानाच्या इतिहासात पहिले खेपे देशी खेळाचो वर्ल्ड कप जाता. एक तेप आशिल्लो की खो खो, कबड्डी हे नामनेचे खेळ आशिल्ले. आता ह्या खेळाच्या जाग्यार नाका आशिल्ले खेळ आयले, विदेशी खेळ. पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जायत कसो ताणें एक ठरयलें की देशी खेळाक प्रोत्साहन दिवप. ताजी इच्छा आसा की
2035-36 ऑलिम्पिक्स जे जातले ते ह्या देशांत जावचे अशी ताजी वीश आसा. आनी म्हणून पयले खेपेक ह्या देशांत वर्ल्ड खो खो चॅम्पियनशीप जाता ही आनंदाची गजाल. सगळ्याच्या दृश्टींतल्यान देशी खेळ वयर सरता आनी तातले तातूंत बाब सुनिलान सांगले त्या भशेन आमचो लिमा लुईस हो गोंयचें प्रतिनिधित्व त्या हातूंत वर्ल्ड कपाक करता ऑफिशियल म्हणून ही आनी आनंदाची गजाल. हांव लिमा लुईसाचें अभिनंदन करता की इतल्या वर्सां हांव ताका खूब लागींच्यान पळयला. इतलीं वर्सां जालीं तो खो खो घेवन उबो आसा, खो खो खातीर काम करता आनी आज ताची तपश्चर्या फळाक येता. बाब सुनील नायक जो खो खोचो अध्यक्ष ताणें भरपूर काम केलां खो खो वयर काडपा खातीर आनी परत एकदां खो खोचे बरे दीस ह्या देशांत येवपाक लागल्या अशें दिसता. त्या खातीर हांव तुमच्या सगळ्यांचें अभिनंदन करता. तुमी सगळे इतले सकाळ फुडें आयल्या हे रॅलीक भाग घेवपा खातीर. म्हण तुमकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. जय हिंद, जय गोवा. आता रोखडीच आमची रॅलीचो प्रोग्राम सुरू जातलो. तेज्या पयलीं तुमच्या तिनी स्कुलांक पॉप्युलर स्कूल, आदर्श स्कूल, मैलावतन स्कूल तुमी टायम काडून हांगा आयले. तुमचे सर पीटी सर टिचरी हांगा स्पेशल तांकां घेवन आयले. आमकां खूब बरें दिसलें. तशेंच आमचे प्रेस भाऊय हांगा सकाळच्या दरार पाविल्ल्या खातीर आमकां खूब बरें दिसलें. हेज्या बरोबरूच हांव रॅली स्टार्ट करच्या पयलीं वोट ऑफ थँक्स दिवपाक आमचे ऑल गोवा खो खो असोसिएशनाचे ऑनरेबल जनरल सेक्रेटरी संजय वेळीप हांकां रिक्वेस्ट करता. गुड मॉर्निंग एवरीवन. आयज जो आमचे मातींतलो खेळ म्हणटा तो खो खो जो आयज एक इंटरनॅशनल लेवलाचेर वचून वर्ल्ड कप जाता पयले 114 वर्सांनी. म्हटल्यार खो खो महाभारताच्या टायमार सुद्धा पयलीं खेळटालो वतालो खंय. बट त्याच्या नंतर खो खोची जी रचना तयार केली 1914 तेन्ना साकून आयज पर्यंत एक मातयेचो खेळ वाडपाक आमकां इतली वर्सां लागली की खो खो जो आसा वर्ल्ड कप खेळोवपाक बाकीचे इंटरनॅशनल वेरियस गेम्स ज्यो वाडत चल्ली आसा पण मातयेचे गेम जे खूब फाटीं उरले आनी ह्या पयले फावटच वर्ल्ड कप जे खो खोचे करून घेता. हाजे खातीर आमच्या आयज ह्या अवेरनेस कॅम्पा खातीर आमकां आमचे मडगांवचे आमदार सर दिगंबर कामत, तशेंच उल्हास तुळेकर सर, नावेलचे आमदार, तशेंच चिराग नाईक सर आनी बाकीचे आमचे वांगडी हांगा हाजीर आशिल्ले. सो तुमकां जी म्हायती जो खो खोचे बाबतींत दिगंबर सरान सांगिल्ली आसा आनी तेणे आपलो मोलादीक जो वेळ जो आसा काडून जो हांगा हाजीर आशिल्ल्यान हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे नावेलीचे आमदार हांणी जो सांगलेल्या टायमार जो जे अवेरनेसा खातीर तेणी मोलादीक वेळ काडून आयले बद्दल तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच चिराग सर जेणे आमकां मार्गदर्शन केलें. तशेंच ज्या भुरग्यां खातीर तेणी स्नॅक्स प्रोड्यूस केले हांव तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे पॉप्युलर स्कूल, महिला नूतन स्कूल्स आनीक आदर्श स्कूल हांणी आमकां ज्या प्रमाणे आमी सांगले की अवेरनेस खातीर आमकां तुमचे भुरग्यांक रॅलीक धाडात म्हणून तेजे बद्दल हांव तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच तेंच्या वांगडा गायिल्ले टिचर्स आनी सगळे मॅनेजींग कमिटींग तेंच्या स्कुलांचे, तशेंच आमचे मेंबर्स आनी प्रेस जे आमकां हांगा लागिल्ले आसा तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आतां थोड्याच वेळात आमचे रॅलीचो फ्लॅग ऑफ जातलो. हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. आनी एक स्पेशल थँक्स म्हणटा ते आमचे पुलीस भाव जे हांगा येवन आमकां कॉर्डिनेट करता सकाळच्यान आनी फुडें कॉर्डिनेट करपाचो तांकांय हांव आमचे सेक्रेटरीच्या वाटेच्यान थँक्यू म्हणटा. ओके, सगळ्या भुरग्यांनी मातशें फुडें येवचें. एक आमी सगळे जाणां गेस्ट आमचे सकयल देंवतले. तुमी फाटल्या बॅकग्रावंडार रावन आमी एक ग्रूप फोटो घेवया. मातशें रिक्वेस्ट करता सगळे टिचर्स आनी सरांक मातशें भुरग्यांक एक कडेन हाडचें.
सगळ्या भुरग्यांनी सायडीक रावचे न्हय, अशें फाटल्यान वचचे. सो तुमी फोटवान येतली. The world goes. 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 हांव आमच्या चीफ गेस्टांकडे मागता, तशेंच आमच्या सगळ्या गेस्टांकडे मागता की तुमी ही रॅली फ्लॅग ऑफ करची आनी ह्या अवेरनेस ड्रायवाक सुरवात करून दिवची. The world goes. The world goes. The world goes. Okay. Get set. Go. आमच्या खूप लोकांनी आणि सगळ्या लोकांनी आमची रॅली फ्लॅग ऑफ केली आहे. त्याच्याच पुढे आम्ही The world goes. 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 The world goes.
The world goes. The world goes. The world goes. The world goes. The world goes.